प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयची शिवर्तमान जावन आसा लुकाची चवथी चीट 38 to 44 पर्यंत. आनी आमी पळयलां ह्या लुकाचे चवथी चिटीन कितें घडटा. जेजू खूब मिलाग्री कोत्ता, एकल्या मनशाक जो दोंचार आहलो ताका सुटका दिता. आनी हें जें घडटा कफरनांव गांवान, गालिल्या गांवान, आनी जेन्ना तें सगळें कोत्ता लोक थंयसर अजाप जाता. ताजेर खरेंच ताजेर जो लोक तें सगळें पळयता एकदम जेजूचेर खोशी जाता. ताज्या फाटल्यान खूब लोक वेता. आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू पेद्रूच्या घरान भितर सरता. पेद्रूची सासूमाय बरी नासली, तिका जोर आहलो आनी जेजू तिजेर मागणें करून तिका सारकी करता. म्हणजे जेजूक एक बायल आसली, भुरगीं आसलीं. आमी ताज्या बायले वर आनी ताज्या भुरग्यां वर आमी कांयच आयकना, पूण खरेंच पेद्रू काजारी आहलो. ताका एक सासूमाय आहली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तिजेर मागणें करता ती फकत बरी जायना. बरी जातकूच तांची सगल्यांची सेवा कोत्ता. जेन्ना जेजूच्या पेद्रूच्या घरा येता तेन्ना जेन्ना ती बरी ना, ती बरी जाता. जो मनीस बरो जाता केन्नाच बाजेर रावना, केन्नाच आलसीपणा करिना, पूण खरेंच ज्या मनशाक बरी सावूद आहा, खरेंच आपलें मन आनी आपली कूड बरी चलता, तो मनीस सदांच वावुरता आनी सदांच काम करता. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा? आयज जेजू म्हणटा की तो म्हणटा देवाच्या राजाचें शिवर्तमान हेरांय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय तर ह्याच पासत देवान म्हाका धाडला. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू एकल्या जाग्यार वेतालो थंयसर कितें करतालो तो देवाचें उतराची शिकवण दितालो. थंयसर देवाचें उतर परगडटालो आनी तेज्या उपरांत पेखोणी कोत्तालो. थंयसर मिलाग्री जाताल्यो. कित्याक जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट कोत्तालो खरेंच तो देवाचें उतर खरें सत्य परगट कोत्तालो. आनी जेन्ना देवाचें उतराची स्वताची परगडणी जाता थंयचो पवित्र आत्मोय हाजीर आसता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो हाजीर आसता थंयसर मिलाग्री जाता. थंयसर खूब हेर भासाचे पेखोणी जावन लोकांक फायदो मेळटा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा देवाच्या राजाचें शिवर्तमान हेरांय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय तर ह्याच पासत देवान म्हाका धाडला. आयज आमी जीं भावार्थी आसा, आमी जीं जेजूचेर आमी जेजूचे पाटलादार म्हणटा, आमकां हो हुकूम जेजून दिला. मातवेचे 28 चिटीन जेजू 18 वडीन म्हणटा वसात सगळ्या संवसारान आनी देवाचें उतर परगट करा. आनी जें हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळ्या गांवांनी सांगात. आनी हांव तुमकां सांगता खरेंच हांव तुमचे बरी आसा, कित्याक तुमकां घोटाय दिवपाक, तें तुमकां हुशारकाय दिवपाक, देवाची जाणवाय दिवपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा म्हाका धाडला हेर ह्या गांवांनी देवाचें उतर परगट करपाक, आयज ह्या संवसारान जेजू येवचो ना, पूण आमकां जे आमी लोक आमी म्हणटा आमी भावार्थी जेजूचे, आमकां हो हुकूम जेजून दिला की आमी दुसऱ्या गांवांनी वचोन आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, थोड्यांक आमकां भायर वचपाक मेळचें ना. आतां ह्या दिसांनी COVID-19 चलता आनी आमकां ह्या दिसांनी इगोर्ज मात बंद आसा. आमच्यान इगोर्जे पासून वचोंक जायना. पूण आमी आमच्या घरांनी, आमच्या धाकट्या कुटुंबांनी, आमच्यान आतां वॉट्सॅप आसा, हें टॅक्नॉलॉजी आसा, झूम आसा आनी खूब हेर भाशेचे टॅक्नॉलॉजी येवन जावन आमच्यान हें देवाचें उतर परगट करुया आमच्या गांवांनी, आमच्या फॅमिलींनी, आमच्या कुटुंबांनी. आनी जेन्ना आमी हो संबंद जेजूशी घट करता, आमीच शिकोन देवाचें उतर, तेन्नाच की आमच्यान दुसऱ्यांक ही देवाची खबर सांगूंक जाता. आनी आयज जेजू आमकां हें आमंत्रण दिता, म्हणटा तुमी वसात आनी तुमच्या भितर कोण आहा तयार
हें देवाचें उतर परगट करपाक तो विचारता आमच्यान म्हूण येता जेजू हांव परगट करतलों. हे प्रश्न इसायास प्रवादान आपल्या चिटीन बरयल्लें आनी तो म्हणटा कोणाक धाडटलो. जे विचारता सगल्या लोकांक कोणाक धाडटलो हांव. आनी तेन्ना इसायास प्रवाद म्हणटा म्हाका धाड हांव तयार आसां. होच जबाब आमचो जावनी आमी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फॅमिलींत देवाचें उतर परगट करुया. खरेंचें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियोया आनी हें देवाचें उतर सगल्या गांवांनी सगल्या जाग्यार आमी परगट करपाक तयार जावया. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजी जोडून तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.